We want recognition for the Romi Konkani. 99% those using Romi Konkani supported official language agitation. But at the last minute, Romi Konkani did not get its rightful place. Has the sacrifice made by the 7 Konkani martyrs has gone to vain? Questioned Kuwait Konkani Kendra's member Veronica Fernandes. 7 Konkani martyrs monument built at Agasai Church 34 years ago under the leadership of Sheikh Agnel was neglected for several years. Now, the Kuwait Konkani Mogi have renovated a memorial. The renovated memorial will be inaugurated by Elvino Rodriguez on 4th September at 10 in the morning. Anthony Veronica Fernandes highlighted the struggle of Romi Konkani movement. सात मार्टीर मेले ते रोगत बेशी उदकान गेले आमकां जाय आसली आमची रोमी कोंकणी मान्यता मेळटली आनी आमी जे सगळे पळय भायल्या गांवांत रावन पळय कितें सपोर्ट केला कोंकणीचे चळवळीक ते सगळे रोमीवादी 99.9 आनी त्या हांगासरूय चळवळ रोमीची बरी चलताली पूण निमण्या वक्तार आमकां कसलोच इफेक्ट मेळ्ळो ना ही आमकां एकदम दुखता तेका आमच्या नागरीवाद्यांनी आमकां कितें सपोर्ट केलो ना रोमी मान्यता मेळपाक आनी आमचे रोमीवादी आहा तेणीय तर तोकच गेलो ना सो म्हाका ह्या वक्तार सांगचें दिसता की हे 7 जाण पळय मेले तेचो रोगत बेश्टेन गेले आयज तो ते मार्टीर जावन नासले जाल्यार कोंकणीचो वेपार कितें जालो लागलो जायत आहले रिकॉग्निशन दिवंक जातलें आहलें तेन्ना. There was struggle not only in Goa but across the world when the language was not declared the official language. Kuwait Konkani Kendra and Kuwait Konkani Mogi, these two organizations set up to work for Goan language and culture, said Kuwait Konkani Mogi representative Jose Salvador Fernandes, telling the history of 7 Konkani Martyrs Memorial. मोनुमेंट 7 मार्टीर मोनुमेंट आक्षेचो हो मोनुमेंट 30 वर्सां ओदीक एक सुमार 30 आनी 4 वर्सां आदीं आग्नेल शेख आग्नेल जाका म्हणून तो चड फामाद आसलो तो आक्षेचो ताच्या फुडारपणाखाल हो 7 मार्टीरांचो कोंकणी मार्टीर आसलो तांचो हो मोनुमेंट बांदलो आनी हो मोनुमेंट हे 30 आनी 4 वर्सां मदीं ताचो कोणूच देखभाल करनासलो ताचो सांबाळ करूच नासलो ताका झाडां पेडां जावन उंचार फुटोवन ताचे माबर बी फुटोवन सगळे तो एक दोशेर पावलो. डॉमिनिक बाबाचे मनांत आयली जे मनशान जे मार्टीराक आमी मान दिवंक जो आमी पळय मोनुमेंट उबो केलो ते मोनुमेंटाची तो दशा अशी जाली जाल्यार आमी ताका खंयचे वाटेन रेस्पेद दितले ते खातीर डॉमिनिक बाबान कुवीट कोंकणी मोगी हाचे तर्फेन 2016 वर्सा एक कार्यावळ घडोवन हाडली आनी ते कार्यावळींत ताणें हे 7 मार्टीरांचे जे कोण गोच्ची आसली तांकां आपयली तांकां थंयसर तांच्या वांगडा तांच्या गोच्यांचो उडास केलो आनी तांकां मागीर शेवटाक दुडवांची देणगी दिली जी आयज मेरेन सरकारान तांकां केन्नाच दिवंक ना आनी ती तांकां पयली पाट आसली. आतां त्याच मार्टीरांचो उडास करून डॉमिनिक बाबान कुवीट कोंकणी मोगी हाचे काल हो मोनुमेंट परत जाग्यार घालपाक पावल उबारले आनी तो आयज तयार जाल्लो आसा. कित्याक हो बहुत आडकुळीचो वावर आसलो त्या वावराक जायते तेणे नवे हे करून ताका सोबीत सुंदर केला. आतां तो दिसून येतलो आमचे 4 तारखेक ताची उक्तावणी आसतली तेन्ना तो सगळ्यांक दिसून येतलो आनी आमकां खुशी भोवता ही हो वावर फुडें व्हरून आनी हो शांती पावलो म्हूण आनी ताका पळोवन आमकां आतां आनिकूय उर्बा अशी दिसता आनी आमकां दिसता की हे मोनुमेंटाक पळयल्यार तो कालूच घडलो कसो दिसतलो हे भाशेन आनी ह्या आमच्या 7 मार्टीरांचो उगडास आमकां ताजो मनान येतलो म्हूण हांव आशेन रावतां. William Rodriguez for Goa 365 from Panjim.